इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. हो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरतां तो. हांवें विंचून काडलेलो संतोश म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक खरी न्हीद हाडूंक म्हज्या आत्म्यान भरलेलो. बोब मारून तो आड्डो ना, आपलो ताळो रस्त्याचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली भेट मोडना, मिनमिनती वाट पळयना. खरें नितीची रासवोट विस्वाशीपणान हाडटा. खरी न्हीद पृथ्वीचेर स्थापसर तो हालचो ना. चेपोन दामोन उरचो ना. ताच्या दोनशाची वाट दीप जुवें पळयत आसा. ज्या देसान ज्या देवान मळब रचला आनी विस्तारून दवरला, जाणें प्रितूम आकारल्या वनस्पती उपजयल्या, जाणें पृथ्वेर रावतल्या सोर मनशांक जीव प्राण दिला आनी तिचेर फिरतल्या सोर प्राण्यांक जीव केल्यात, तो सर्वेस्पोर हें सांगता. नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुजो हात हांवें धरला. तुका हांवेंच आकारला. कुड्ड्यांक दोळे उगडूंक, कोयदी गुलाम जालोल्यांक बोंदकुणींतली सुटका दिवंक, काळके खोणींत बसलोल्यांक काळोखांतली भायर काडूंक, म्हजे पोरचेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिवाचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. जेन्ना नोश्टे मनीस बोळ करून म्हजे आगमास गिळूंक सोदतात, तेन्ना म्हजे आड येतात तेच म्हजे दुस्मान आढळटात आनी आपटोन पडटात. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. केदी लोकसोरां म्हजे मुखार उबी रावूं. म्हजें काळीज गोठ रावतलें. झूज लढाय म्हजेर उपरासल्याच पर्यान तीर आसतलो म्हजो आत्मो. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पोराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. थीर राव, काळीज गोठ दवर आनी सर्वेस्पोराचेर पातयेन राव. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. उद्गार. नोमान तुका आमच्या राया, तूं एकलोच आमा पातक्यांची दया करताय. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पास्काचे परबेक 6 दीस आसात म्हणल्यार जेजू बेतायनेक आयलो. ताणें मेलेल्यांतलो जिवंत केलोलो तो लाजार हांगा रावतालो. थंय ताका एक जेवण केलें. मार्ता परमोस करताली आनी ताचे बरोबर जेवणाक बसलेल्या मदें लाजार आसलो. असोळ जोतोमेनाचें चोड मोळाचें एक रातभर पळोव मोरीत तेल घेवन मारयेन जेजूचे पांय माखले आनी आपले केंसांनी ते पोसले आनी तेलाचे दुमदुमीत परमोळान घर भरलें. तेन्ना ताच्या शिश्यां मदलो एकलो ताचे घात घेतल्या आसलो तो जुदास इस्कारियोत हाणें म्हणलें, कित्याक म्हूण हें पळोवमोळीत तेल 300 दिनाराक विकूंक ना आनी ताचे पयशे कित्याक म्हूण गरिबांक दिवंक ना. ताका गरिबांचें पडलोलें म्हूण न्हय, पूण तो चोर आसलो देखून ताणें तशें म्हणलें. ताचे लागीं पोंटीची गांठ आसताली आनी ताका लोक घालतालो तें तो आपणाक काडी. जेजून म्हणलें,
आसूं दी तिका म्हजे निकिपीच्या दिसाक तिका होपरो मूळ सांबाळून दी. दुमळी सदांच तामचें मोदें आसात म्हूण हांव तुमचें मोदें सदांच ना. जेजू थंय आसा म्हूण जुदेकारांची जायते जाणांक कळ्ळें. म्हणटोच ती थंय आयिल्ली जेजूचे पासत म्हूण न्हय, पूण ताणें मेलेल्यांतलो नव्यान जिवंत केलेले लाजराकूय पळयल्या. म्हणून मुखेल याजकांनी लाजराकूय जिवेशी मारचो म्हूण थारायलें. कित्याक ताका लागून जायते जुदेकारांनी ताका सोडून जेजूचेर भावट ठेवतालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वड. थंय ताका एक जेवण केलेलें. नियाळाक आदार. सोपुल्ल्या जिमीची देव संदेशकारां ताचे वाडदिसाक ताका भेट दिवंक येता तेन्ना ताची मामी तिका आपल्या घरांत बरो येवकार दिता आनी तरेतरेचें खाणां दिवन तिका मान दिता. जेजूक ताणें आपल्या मोदें मान आनी येवकार दिलो आनी जेजू आमच्या घरांत मान आनी येवकार दिवंक जाय. मागण्या वेळ सारून पवित्र पुस्तक वाचून वडिलांक रेस्पेद दिवन देवान दिलेली क्रिस्ती बरे तरेन सांबाळून सगळ्या देण्या आनी उपकारा पासत जेजूक आर्गां दिवन आदी. मार्ता जेजूचो परमोस करताली. जेजू सगळ्या काळजांतावन मान दिवंक जाय. मार्तान जेजू खातीर जेवण रांदलें. आमी जेजूक काळजांतावन मान दितलीं जाल्यार ताचे उपदेश सांबाळुया. आमची भुरगीं आमच्या वडिलांतली व्हड गिरेस्तकाय. आमच्या भुरग्यांक पाद्री माद्री जावंक आमचे ही गिरेस्तकाय जेजू पासत खर्चूंक फुडें सरुया. हांव तुमचे मोदें सदांच ना. संदी फावो जाता तेन्ना जेजूक मान दिवंक जाय. मारयेन लोकां मदें येवन असोळ जोतमानाचें चोड मोळाचें तेलान जेजूचे पांय माखले. कोण कितें म्हणटलो हाची पर्वा करिनासतना आमच्या गरब्यांत वावराच्या जाग्यार समुदायेंत जेजू भोजूया. जेजूक आमचो न्हूच सोयरोच पूण गरिबांचो धोनी करून वावुरया. तेन्नाच घरांत भितर सत्तल्या सोयऱ्यांचो मान रेस्पेद दिवंक आमकां आयतेपण मेळटलें. तर आयज आमचो थाराव जावन दी पेल्यांक मानान आनी मोगान लेखूंक जेजूचो पाटलाव करूंक वावुरया.